काणी खतखतो. बरं येणार कॅथरीन रॉड्रिगस कडपाडी. सादर करता लॉरेटा मंतेरो. मोत खंयगी बोवूंक गेल्ली. बस्सान एकाचणे ब्रेक घालतना जागी जाली. पळयतना हांवें देंवचें बस स्टँड. एकाचणे उठोवन आमसोरी मेटां काडून देवोंक धरवड करतना ಏನಮ್ಮಿ ಕನಸ ಕಾಣ್ತೆ ಮಲಗಿದ್ರಾ? ಬಸ್ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಡಿಂಗ್ ಟಿಕ್ಕ ಎಂದು ಇಳಿಯಲು ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋಲ್ವಾ? ಏನು ನಿಂತು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಇಳಿರಿ. कंडक्टर बाहेरच्या गरमेक आनीकी हून जावन बोबाडतना बसार आशिल्ल्यांचे दोळे मुजेर तांची बोगणां घालूंक तयार जाले. कंडक्टराचो आमसोर पैन करतेल्यांची दिश्ट म्हाका कळीत नासतना कितेंगी सूचना दितना पांय कांपोवन एकामेकाक अडसाले. छे, अशें केदाळारी जावंक ना. आज ह्या पिरमंडेक मार जाल्ल्या कंडक्टरांतावन असली होगळीक घेतली म्हूण. वळखीची आसल्यार आदलो राग घरा वचून वोंकून म्हजीं खेळकुळां खंडीत करतेली. येदोळ मावून रावून तमासो पळयतालो ड्रायव्हर आतां बेगा इळिरम्मा म्हूण सांगतना दुसरो पांय बसाच्या मेटातावन काण भुंयचेर दवरलो. हां, परत एक उद्गार म्हज्या वंटातावन भायर पडलो. मालवण मालवण येवसो तो एका खिणान आंगार पडटा म्हणटाना म्हजे पांय कुशीन सरले. भियान झींट उठली. पयलेंच म्हाका खाडाल्यांक आनी पियोड्यांक पळयल्यार कुलकुलो. देव पावलो. म्हजो जिनोस पळोवन कुशीच्या स्त्रियेन म्हाका नीट रावूंक आदार दिलो. ती म्हज्या खास इश्टिणीची भयण. तिणें वळखीचो जिनोस दाखयतना भियांच्या कापणेक धैर्याचें टानीक मेळ्ळें. तकली उखलून पळयतना मुखल्या बेकरीचो धनी पळोवन हांसलो. सगळें वातावरण आतां निराळ दिसलें. वचून गरजेचो वस्तू घेवन पयशे दितना मॅडम पोडयेर इत्ते पोयन जनायेर. थोडे नितलोवन आयिल्ल्या उदकाक परत फातोर पडतना तें कदवळ्ळें. जाप दिवंक जावंक ना. खंडीत त्या मनशाक हांव वळखतां. पूण कोण म्हणलें उगडास येना. ताची वळख म्हाका आसा तरी त्या घडये म्हज्या उगडासाच्या खजानाक ताले पडल्ले. चावी मेळोंक ना देखून उक्तें जावंक ना. ना म्हणून तकली हालयली. पूण तें सत न्हय. ताका खंडीत हांव वळखतां. म्हज्या फाटल्या जिणयेंत ह्या मनशाचें पिंतोर पिंतरोन आसा. खंयच्याय घडये आपली मोर धांपुल्लो तो कित्याक उगडासांत येवंक नरगतालो. ताणें एक विकाळ घडये प्रवेश घेतला. पूण ताचो उगडास भुंयतावन वयर फुटोवन येवची नितळ उदका झर न्हय. बगार भुंय फुटोवन वयर येवसो मुरमुरो खतखतो. भस्म कन्न उडोवसो उजो. आज म्हजो उल्हास सुकोवन गेलो. म्हज्या कुडीचें बोळ त्या खडयाळ्यान फरला तशें भोगलें. म्हाका ल्हान तावन दोगांची भिरांत. एक मेळकुटें वस्तूर नेसिल्ल्या खडयाळ्या आनी जिडे बांदिल्ल्या केंसांच्या पिश्यांची आनी एक नाकभोर पियोन रस्तो घणेवच्या पियोड्यांची. ल्हान आसतना ह्या दोनी वर्गाच्यांनी दिल्लो मार म्हज्या मोतीक माजवानांतलो खत करून सकयल्लो. म्हयनोभर तापान मंद्रेर लोळिल्ली. ताच्या उपरांत त्या कालेतींच्यांक पळयतना आंगार शिरशिरो येतालो. धडाम आडसतली. लोवें लोवें थावन घाम सुटतलो. देखून आतांय त्या जिन्सांच्यांक पळयल्यार हांव थंय थावन धांवतली. आज अचानक हें घडलें. त्या कंडक्टराचो आमसोर हांवें भाड्याक दिल्ली म्हजी मूद अशें एक ना एक रितीन भियोवच्या घडिताक परत वळोवक जाली. आब्बा, ताणें कशें पळयलें? ताच्या दोळ्यांत आसलो तो चिंतपाचो तीर कितलो तीक्ष्ण आसलो. खाड, जिडे बांदिल्ले केस, पिंजकार टी शर्ट, पेंगटातावन देंवचें फळकुटें पॅण्ट, केस, मिशी, खाड एकामेकाक गांठ पडून आनीकी भिरांकूळ दिसतालें. माथ्यार सोरो वतल्लो वा उदा वतल्लें वा घामान भिजिल्लें हांव नेणा. पूण मुदो मुदो जावन विचित्र वास येतालो. बिडयेचो मुंडू, पानपारा केल्ले किडयारे तांबडे दांत, काळेंगी वा तांबडे उदाक वंटाच्या कुशीन थावन देंवताले. दोन दांत भायर तिळून आनीकी विद्रूप दिसतालो.
ताका पळोवन हांव न्हय दुसरी कोणीय धैर्यादीक स्त्री असल्यारी भियेती. ताचे वयर हांव बस्सार तावन देंवतना ताणें दोळे वाटारून पळयल्ली ती दिश्ट म्हज्या मोतीक तोपोवंक लागली. कशी घरा पावली तेंय कळोंक ना. कोण तो? कित्याक तो असोय तकली खाता? खंडीत हांव ताका वळखतां. तर कित्याक म्हज्या उगडासाच्या खजानाचें बीग उक्तें जायना? सांज जाताना कितेंगी आळशीपण, उल्हास ना, भूक लागना. आरे, तो कोण जाल्यार म्हाका कितें? थोड्या घडयांक मुखामुखी जालो. हें नवें सांगी. केदाळरी असलीं सबार घडितां घडतात. ते सगळे घडयांनी उगडासाच्या देवण्यांत देंवोन वेतात. पूण अशें केदाळरी जावंक ना. विचित्र चिंतपाची दाव मारतली. रजा देखून भुरगीं नासतना कितेंगी रितेंपण. ಕೆಲಸ ವಿಲ್ಲದವನತಲೆ ಸೈತಾನನ ಕುಲುಮೆ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಪರಿ कोणी उलोवंक वा बोगणा आशार पाशार करून नातल्ल्यान केदाळरी तोंडान घाल्लें च्युइंगम रूस उगडयल्यारी चाबोवन चाबोवन तोंडाक काम दिवन दांत जिरेल्लेंच आयलें. पूण गोडसाण मेळोंक ना. थोडे दीस गेले. पूण हो मनीस नाका नाका म्हणल्यारी परत परत मुखार मेळोन ते भयानक दोळे सोडतना म्हज्या काळजाचे दडदडे चडले. भेंजिवाळ जालें. खंडीत ह्या मनशान कोणाकय अन्याय करतना हांवें पळयला म्हणलो किडो कांतोवन मोतीन चिंतपाचो वाळो वाळटना मोत परत परत अस्त्याव्यस्त जाली. देखून म्हज्या ल्हानपणाच्या पिसायेचें खजान सोदूंक लागली. नेणटेपणाच्या पिसायान बरयल्लें म्हज्या बावडांकी कासाक उपकार नातल्लें बदीक. पूण तो म्हजो जीव. आस्त दास्तान करून दवरला. कस्तळाक पुरूंक फोंड माती नाका हो कस्तळ घालन सोडया. ना तर आमकां आसल्ल्यांक जियोंकी सोडचें ना. अशें हो म्हजो अव्यास. तांकां अड्डूक तरी म्हाका जिवाची घांट. कोणी कितेंय सांगून दीत. थोड्या सांगतनी हांव केप्पी आनी मोनी. एक एकच धाळो सोडून सोदूंक लागली. वर्सांची वर्सां धूळ केल्ल्या बुकांनी दम काडतना आवाज उठयलो. श्वास काडूंक कश्टाली. खोंकली आनी शिंको आयल्यो तरी म्हज्या कामाक विराम दिवंक ना. दोळ्यांनी दुकां देऊन पुरासण जाल्यारी धरिल्लें काम मुखार गेलेंच. लगभग 24 वर्सां फाटले बुक सोडयतना हां म्हणलो उद्गार भुरग्यापणार बरयल्लीं अर्दुकुर्ती उतरां हांवें बरयल्लीं तें म्हाकाच समजूंक कश्ट जालें तरी समाधानान एका पावटीची धूळ आनी गैरम काण उडोवन नितळ जावन त्या घडिताक आनी आतां म्हजी तकली खावच्या मनशाक ताळ पडटाले. म्हज्या मामागेर वेचें म्हणल्यार म्हाका 4 बुजां. आमच्या घरांतावन 3 किलोमीटर पयस आसच्या मामागेर वचूंक बसां कारां नातलीं. कित्याक एक न्हंय वळताली. कडव आसलो. तो दांटून वचूंक एक दोण. तो कायम मनीस. त्या मनशा आदीं ताचो मावळो तें काम करतलो खंय. त्या कामाक कोणेय हात घालूंक नातलो. अळया संताना काट्टू ह्या कुटुंबान बऱ्या नासलो. मावळ्या प्रास भाचो भारी बरो म्हूण घरा उलयतली. न्हंय म्हणसर वचूंक रानवट जागो. वोड एक चडणी गाधे आनी बेटां अशें गोंडी गोंडी आसून काळो धाटून कडवेर पांय तेंगतना माड गादे अशें सगळ्यांनी संपत्तीची दर्शन. मामा गेल्या गांवांत तेदाळारी बेळ्याची भरती. त्या बैलान बेसायागर भांगार पिकयतली. कोबू कणगी धानी मिरसांग रांदवाय करतली. कार्ती सुग्गी कोळके अशे गाद्यान शेताची कणशी केदाळरी भुंयक नमान करतस आसली. हांगाची मनशांय कश्टी. काम कन पुरासण नातली. ल्हाना व्हडा हाताक हात दिवन काम करतना आमी तांचे संगी मेळतना कितेंगी दादोसकाय. कोबू घाण्याक घालून गोड करतना कोबाच्या आनी अंटगोडाच्या आशेक हांव हजर. सांजेर पाटी येतना कोबा कुडक्या संगी गुळे गोड सांगतास मामयान केल्ले वडे दितना म्हज्या बोळाक तें चड तरी अंगलाप सुटनातलो. पयले पियेल्ल्या 2 गोबळे गोबार आसाक पाटी येतना आनी एक पडतना
पोट पळोवन हांव खूश. कणगी जाताना कणगी अशें तवळ केल्ले ते खतखत्या कोबारोसाच्या मेलाक उदकान घालून दिल्लें तें अक्रूंस आनी तोंडांत लाळ गळयता. त्या दिसा थोडो चडच वेळ जालो. राव म्हणल्यार आयकनासतना येताना म्हज्या पोटल्याच्या जडायक पळोवन कळोव मामान ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ತುಂಬ ರೇಗು ತಿರಂದಿನ ಪುದೆದ ಎಗಬಾಲೆ ಅವು ತಿನ್ನರೇಗ ಮಾಮ ಮುಂತಾना हसोन पक्क नायकेरना मरमल हुशार उरला म्हणून म्हज्या हातान ती साटली पोटली दोणेर दवरून म्हाका दोणीर चडयले. ताचे ओ बेले सुरू जाले. मामा इरेन स्वार सोकुंडू म्हणटाना तो ताचे बोज्जू तोंड उक्तें करून हासलो. दोन वच्चिताना उदकाचो खेळ पळोवन म्हजो हात उदकांत खेळटाना बोटची मगा म्हणटाना ताचे ते वोताक पावसाक आनी धोवाक दवरचे मुंडास वयले सातें ब्रिटिशांच्या चेप्या बरीं दिसतालें. कडवेक दोन लागतस म्हाका देंवन म्हजी पोटली न्हंयच्या कडवे वयर हाण माथ्यार दवन बेग आपो काडटले आपुंडू. हांवें ताचे पयशे दिल्ले ताच्या त्या पोतयेन घालतना पयले थंय आशिल्ल्यांनी नव्याक किणकिण्या आवाजा संगी स्वागत केलो. जडाई काळोख भिरांत अशे धांवकरी मेटां काडून वेताना एका कर्कश आवाजाक थंयच उबी जाली. त्या सुत्तुरान तवळपर्यंत वीज सकत येवंक नातली. चिमणी लॅम्प वा गॅस लायट त्या घरच्या कोणशाच्या कुडांतावन दादल्याचो भिरांकूळ हांसो पोजडे उलयवणे आयकतना त्या धाकटुल्या जनेलातावन पळयतना एक स्त्री एक पांय बांदून तोंडाक कुडको चेपून अर्द्या विणग्या कुडीर त्या क्रूरी दादल्यातावन सुटोवंक उड्डाताली. तो जाय तुका हांव जाय म्हणून हरामी पेट्याबरी उडताना म्हाका खंयची सकत आयिल्ली हांव नेणा त्या जडायेक घेवन धांव मारली. गुड ओसडताना तें भिरांकूळ दृश्य म्हाका चिंतोंक जावंक ना. म्हज्या भुरग्या मोतीची नेसाण आनी नितळ आशिल्ले पूण म्हज्या कुडीचें बोळ चिवून काडिल्ल्या परी भोगलें. म्हजो जिनोस हांवें खर्शेवची रीत पळोवन त्या दोगां मनशांनी विचारतना हांवें त्या घरा कुशीन हात करून परत धांव मारली. घरचें मॅट सरतना म्हजो जिनोस पळोवन बाबान विचारलें, कितें जालें पुता भियेयलें? तुज्या आवयक सांगल्यार समजना. कुळाराचो अंगलाप पळय तें भियेलां. नर मनीस गुवानांतल्या वाटेर येदेशा भुरग्याक धाडिनाका म्हणल्यार तुका खंय समजता. दुसऱ्या दिसा गांवार खबर. त्या घरांत व्हड गलाटो जावन त्या स्त्रियेक शेजारच्यांनी व्हरून आस्पत्रेक दाखल केला. चड इच्छेची म्हजी प्राय न्हय. गुरू खबर. त्या स्त्रियेक दादल्याचे पिशें खंय देखून गोवान सोडलां खंय आतां कुळारा आसा खंय गे खबरेन म्हज्या मोतीक ल्हान घाय केलो तरी चड चिंतोंक ना. वर्सां धांवताली. एक दीस ती मेळ्ळी. आतां ती टिचर जावन काम करता खंय पूण तिच्या तोंडार जीव नातलो. लिपलें घडीत उक्तें जालें पूण म्हज्या मोतीन आशिल्लें तें पिंतोर बदलोंक ना. तो येताना हांव लिपताली. विचित्र पिश्याक लांब काळा उपरांत पळयतना म्हज्या धाकटुल्या मोतीक जाल्ल्या गायांचे खोवांच वचून परत रगत देंवलें. ताची खबर काडून ताचें कर्मकांड उस्तितना म्हाका PUCन शिकतना आशिल्ल्या एका पाठाचो उगडास आयलो. निरपराधी बिरमोतीच्या स्त्रियेक आपल्या अहंकारान आनी प्रायेच्या भरतेन विधवळी करून निस्कळपण लुटोवंक वचून तिका चेडयेचो पाट बांदून समाजेन तिका जिव्यान जिवे सारयेर लासून तिच्या त्या कुटमादाराच्या शिकणाक दुडवाक आनी अंमल पियोवण्याक गुलाम जावन पाप बिरमोतीच्या अबल स्त्रियेक केल्लो अन्याय पती विणे भुरग्या विणे तेवशीन मोरान नासतना हेवशीन जिवंक नासतना कश्टोवच्या एका एकीन स्त्रियेचें दूख आनी शिराप हाचेर बेजोन आज पिसो आनी भिकारी जावन रस्ते मेजतना म्हाका स्पश्ट जालें. गॉड नोज द ट्रूथ बट वेट्स.